गजानना श्री गणराया आदी वंदू तुझं मोरया. देवा सप्रेम नमस्कार म्हणपाची माझी इच्छा ना, डायरेक्ट साष्टांग पाय धरपाची वेळ आयल्या देवा. एकूच प्रश्न देवा, वाय दिस कोलावरी? कितें चल्लां देवा तुगेलें? 2020 कोविड-19 अरे आमचे नाते फाटले कितले तरी वर्साचे असो एन्जॉय करनाका देवा. इरफान पठाणाचे जसे बॉल स्विंग जाताले तसे तुझे मूड स्विंग जावंक लागल्या. एक वेळ शोएब अख्तराचे 100 km/h बॉलिंग आम्ही डक करपाक शकता. तुझी ही बॉलिंग आम्ही कशे डक करपाचे देवा? आमकां सपाट पिचीर स्ट्रेट बॉल खेळपाची संवय तू ही कसली गुगली घालूंक लागला देवा. अशीच लोकांक आउट करपाची तुझी सरासर उरल्यार 2021 मेरेन सगळ्यो विकेट्यो काडून उडयतलो तू देवा. 2005 वर्स माझ्या आयुष्यातले सगळ्यात वाईट वर्स अशें म्हाका दिसताले. जशी रांगोळी हांवें रिपोर्ट कार्डार घाली सेम रांगोळी तू पूर्ण संवसाराचेर घालूंक सुटला. तुजो प्लॅन कितें आसा देवा? मान्य आसा आमची पापा मातशी चड जाल्या. पुण्य पापा डेबिट क्रेडिट मारता मारता तुझ्या डिपार्टमेंटाचे लोक चक्क मनशाची लायफ डेबिट मारूंक लागल्या. क्रेडिट कोण करतलो देवा? तू तांकां सुटेर केन्ना धाडटलो देवा? गव्हर्नमेंट सांगता गर्देचो मातसो ध्यान दवरात. आम्ही गर्दीचो इतको ध्यान दवरला की गर्दी आसा तशेंच भोंवता. आमकां लज ना देवा. पूण तुवेंच आमकां असो डिझायन केला देवा. ताजें आतां कितें करूया तूच सांग. एव्हेंजर्स एंड गेम सुद्धा इंट्युशन दिवन आयलो देवा. कोविड-19 अकस्मात कसो आयलो देवा? राग आसा जाल्यार एकूच फावटी थेनोसाक हायर कर देवा. 2दा चुटकी मारून काबार करून सगळे असो आपालिपा खेळू नाका देवा. म्हजे कितले तरी फ्रेंड अजून वर्जीन आसा देवा. तुवें मातशें तरी इंट्युशन दिल्लो जाल्यार तांचो कितें तरी बंदोबस्त करताले ते. बेगिना हो स्कॅम काबार कर. लॉकडावनान कितले तरी लोकांचे ब्रेकअप जाले देवा. तूं ह्या दुयेंसाक मातशें ब्रेक मारून तुय सुशेग घे, आमकांय सुशेग दी. साखरपुडो एंगेजमेंट जाला तांचे तर प्रॉब्लमूच जाला देवा. तांकां कितें करपाचें रुमान रावन कांयच कळना अशें जालां. तांची तरी कदर कर. ह्या लॉकडावनान सिगरेटीच्या नांवाचेर अगरबत्ती फुकून फुकून तोंडाक मोगऱ्याचो वास सुकून लागिल्लो देवा. असो लॉकडावन आनी नाका रे देवा. हे चायनाचे कितें तरी कर रे देवा. फर्स्ट टाइम पैसे दिवन हांवें 2020 कॅलेंडर घेतलो. 2021 बी दिवपाची संद दी रे. आमचेर तुजो आशिर्वाद सदांच रावो रे देवा. नमस्कार करता तुजोच शांत रावपी बापूय दर्शन.